प्रश्न सर्वाधिक आम्ही गीत गायतले A3 पेज 2 प्रितीच्यानो आनी आपुरबायेच्या भुरग्यानो देवाचे कृपेन बोललो बरो दीस तुमकां सगल्यांक आवडेता। आयज आमची 7 सुपुल्ली भुरगीं जेजूक पयलेच फावट आशेवन आसात। तांचे सोवे नवो इश्टागतीचो सोंगोन न्यू फ्रेंडशीप जोडूंक तयार जाल्यात। जेजूच्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन तांणी उठतना न्हिदतना भोंवतना उलयतना शिकतना खेळटाना सगल्या वेळार सगले सुवातेर जेजू भाशेन जावंक ताची कृपा आनी बोल मागुया। खुशालकायेन आमच्या भुरग्यांक आनी याज्ञिकाक येवकार दिवंक आनी हो दोबाचीक सेवादोर सुरू करूंक सगळीं उबी रावन गायन गावया। आमी भुरगीं सुपुल्ली। मोगाचेनो कितलो खोशेचो दीस आनी घडी ही जायतो तेंप बरी तयारी करून आयज आमची भुरगीं आनिका वेलिशा स्विझॅम स्टीवन लुईस जोशुआ आनी जोएश
जेजू पयलेच फावट आपल्या काळजांत घेवंक तयार आसात. जेजूची बोलोक तांकां खोलायेन दिवंक आमच्या याज्ञिकांक, देवशुपदेशकारांनी, आवय बाबायनी आनी वडिलांनी जायते त्रास घेवंक तांकां तयार केल्यात. खुशाल बरी जावया. ह्या पोरनिमिसांक उर्बेन वांटो घेवया. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक ताणें केलां तशें आमी करुया. Receiving Jesus in our heart, let us also do what Jesus did. हो सोबीत आयचो विशय आमची भुरगीं जेजुबाची सेवा करतली जावन ह्या दोगांची मिसा बलिदानान मागुया. भुरग्यांचो पयलो कुमिया म्हटल्यार आख्खे फिरगोजेची परब. फिरगोजेंतलो सगलो लोक येवंक जाय वांटो घेवंक. पूण लोक सजमता कुमिया म्हटल्यार व्हडलें दीस आनी लोक येनासतना रावतात. तरी आसतना आमची आयज भुरगीं पयलो कुमियाक येता, तांची कुटुंबां, तांची गोडची आयच्या दिसा मिसांत वांटो घेवंक आयल्यात. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यां खातीर तशेंच तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच आयज आमी संदेशकारांचो एके भाशेन दोतोनीचो दीस समोर ओंपता. परस्पर आमच्या संदेशकारांनी दोतोन शिकयल्या आनी हे भाशेन दोतोनीचें वरोस सोंपता पूण दोतोन सोंपना. तर ह्या वेळार खेरीत भाशेन सगल्या संदेशकारांनी पासत मागुया. जाणें त्याग केल्या ह्या वरोसभर ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक, ह्या तांच्या बऱ्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी भुरगीं खऱ्यांनीच देवाची भुरगीं कशीं वाडून येवंक खतखत्यान मागुया. जायते फावट आमी चुकल्या पूण ओळखून घेवया. हे मिसाचे भेटेक फावो ती तयारी आमी करूंक ना. ह्या सगळ्या चुकीच्या आनी पातकाचे बोगसणे मागुया. इस्कॉलात वचप, ट्युशनात वचप हेरूच वेळ चल्ला. पूण मागणी करून हांवें वेळ दिवंक ना. म्हाका फुकस. म्हज्या आवय बापायचें आयकूंक ना, वडिलांक मान दिवंक ना. म्हाका बोगूस. म्हज्या भावाक भयणीक लागीं झगडला. ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून तेमान केल्यात. म्हाका बोगूस. चड पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Cristo, canto,
बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास, तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गुपान आमकां बाळगून दवर. या आमी मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुताचे क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचो जो अशें उलयलो, मनशाची जिवी ह्या संवसारान एक बारादीक ओजे न्हय आनी ताजे दीस कोश्टतोल्या वावरड्याचे कशे न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराटी आपल्या दिसपट्याचे चिंता. तशें म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दोगी कोदी भायर म्हाका आनी कांयच ना. हातूंत पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसर हांव सगळोच तोलमळटा. बिप्याच्या सुता गाडये परस म्हजे दीस वेगी धांवले आनी बोरवासो दोरी नासतना ते सोडले. म्हजे जिवीत एक सुवास कसो आनी म्हजे दोले केन्नाच खुशालकाय पोवचे नात म्हूण उकडास तर. देवाचे उतोरे देवाचे उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. चुकली म्हणुया. सर्वेस्पराक वखाणात तो भोव बरो, ताज्या मनाक स्तोत्र गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वखाणूंक फावो. जेरुजलेमाचे शार सर्वेस्परूत नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या पद्देसान तोच परतून हाडटा. जबाब हावसोलेली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. ताजे गाय बांदून तो पेकयता. नखेत्राचो आंगडो ताणेंच तारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब तोर आनी बोलीस आमचो सर्वेस्पोर.
ताज्या जल्मायेक मीठ मेळना. खालत्या सर्वेस्पोर मूज काडटा. नोश्त्याक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब बागयोन पावलून बरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका एक व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें पडटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारभार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते हक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां, तातूंत म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां संबंदीन हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असोगतांक जोडून घेवन असोगतां बरोबर हांवूय असोग जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन दारोन जोडून घेवन हांव सगळ्यांक सोबोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूं. शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. घरात सगळीं उबी रावया. उदगार आमी गावया B9 श्लोक 4. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआमा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू जोरान आतुरनार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडेच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक
ताचे सोरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासाच्या खूब बोळीकारांक ताणी बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरी आपूण कोण ते जाणो आसले देखून ताका तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमावनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कोणें लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रोत्सव करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां आनी आख्या गालिलियांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी प्रेमीच्या बाबा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयज आमी भुरग्यांचो पयलो कुमियांव समोर वता. आनी पयलो कुमियांव म्हटल्यार जशें तुमी सुरवातेक आयकलां, दे वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स ऑफ जीजस. जेजूच्या इश्टागतीन ही भुरगीं वाडोवंक सोदतात. एक नवो इश्ट आयच्या दिसा जेजू तांकां भेटतलो ताच्या काळजान येतलो. त्या जेजूक घेवंक ही लांबी तयारी करून वरसभर आनी आतां लागशिल्ली तयारी करून ही भुरगीं तयार जाल्यात. आनी आयच्या समोरवणेचो विशय आमी विचून काडला. जेजू आमच्या काळजान घेवन ताणें केलें तशें आमी करुया. कोणें केलें? कोणें केलें? जेजून. वेरी गूड. जेजून केलें तशें आमी करुया. जेजून कितें केलें? कितें केलें जेजून? आयज तुमी आयकलां जेजूचें शुभ वर्तमान. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून कितें केलें? कोणाक भेट केली? कोणाक भेट करूंक गेलो? शिसांनी जेजूक सांगलें, पेद्रूची सासू बरी ना, हातून नार पडल्या, तिका जोर आयला. ही खबर आयकना फुडें जेजू आपल्या शिसांक घेवन तिच्या घरा गेलो. तिका भेट केली, तिका उठयली आनी कितें केलें? तिका बरी केली. तिचो जोर पडलो, जोर गेलो, तिका बरी केली. आनी ती बरी जायना फुडें कितें करूंक लागली? कितें केलें? उठली आनी तांची सेवा केली. तांची सेवा केली. मनीस बरो ना, सारको ना, पिडेत आसा तेन्ना मनीस गुलाम आसा. गुलाम, सुटका ना, फ्रिडम ना. जोर येयलो म्हणटा आमी न्हिदता, पिडेन पडली म्हणटा आमी हॉस्पिटलान वेता, वो इलाज घेता. आनी हे भाशेन सोकोत आसना, बोड आसना, आमकां बांदून दवरता. जसो देंवचार बांदून दवरता ते भाशेन पिडा आमकां बांदून दवरता. पिडा आमकां बांदून दवरता. आनी मागीर कितें जालें? फुडें कितें जालें? सांज जातोच सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक कोणाशी हाडली? कोणाशी हाडली? जेजूशी हाडली. जेजू आसलो थंय, लोक जाय तो लूट करूंक लागलो, खेट करूंक लागलो. सगलो लोक थंयसर आयलो. कित्याक आयलो?
कित्याक आयिल्लो? बोळीकारांक, सगळ्या जिन्सां बासांच्या बोळीकारांक, पिडेस्तांक, बोळीकार म्हटल्यार पिडेस्तांक बोरी केली. जेजून ताका सगळ्यांक बोरी केली. आनी कितें केलें? देंवचारूय काडलें. देंवचारूय काडून उडयलें. मागीर आमी फुडें पळयता, पिशीस ताका कितें सांगता? सगळो लोक तुका रावता बरो जावपाक, पिडेंतलो वायटांतलो सुटपाक सगळो लोक तुका रावता. आनी जेजून एक सुरेन सुवातेर वचून मागणी करता. आनी जेजून कितें सांगलें? दुसऱ्या लागशिल्ल्या गांवांनी, ग्रामांनी, नोगरांनी म्हाका वचूंक जाय. थंयसर हांवें लोकांक बरो करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. थंयसर हांवें प्रोत्सोग करूंक जाय. प्रोत्सोग करूंक जाय म्हटल्यार थंयसर हांवें विस्मितां करूंक जाय. सगळ्या लोकांक सुटका दिवंक जाय. पिडेंतली, वायटांतली, सगळ्यांक देंवचाराच्या फासांतली सुटका दिवंक जाय. आनी ह्याच खातीर हांव आयलां अशें जेजू म्हणटा. जेजू आयला सगळ्यांक सुटका दिवंक. आनी जेन्ना आमकां सुटका मेळटा तेन्ना जेजू खुशालकायेन अनुभवूंक आमकां मेळटलें. जशें त्या सगळ्या जिन्सां तरेच्या बोळीकारांनी पेद्रोचें सांसून मेळ्या आत्म्याक बसलेल्यांनी जेजूचो अनुभव घेतलो. जेजून ताका सुटका दिली. ताणें ताका बोशे खातीर ताका सुटका दिली. तर जेजू आयलो आनी जेजून केलें तशें आमी करूंक जाय. अशें करूंक आमकां आयची वाचपां आमकां आदार दिता. कोण भाशेन पयल्या वाचपान कोणाची खबर आमी आयकल्या? एक मनीस कोस्टवता. कोण तो? आयकलां तुमी? पयल्या वाचपान कोणाच्या पुस्तका वेलें वाचप आमी आयकलां? जॉब म्हणलेलो मनीस कोस्टवता. तो आपल्या जल्माच्या दिसाक शिंटा आनी ताका रातची न्हीद पडना. तळमळटा म्हणल्यार थोड्यांक न्हीद पडना जाल्यार आत्ते पत्ते उदारे बेडी लोवता. ते भाशेन ताका केन्ना काय दीस उजवाडोत सो जाता. रात सरना तळमळटल्या मनशाक. आमी जाणा जॉबाची ताचे इश्ट आयले आनी ताणें एके भाशेन देंवचार ताका म्हणूंक लागलो, तूं ताका हातूच लाय आनी तो तुजेर कसो परतोता तो पळय. ताचे जॉबाचे सगळे जायते ताचे आसले तितले कबार जाले. ताची बायलूय गेली. निमाणें ताका दुयेंस जालें आनी तो कोस्टवतालो. असल्या वेळार ताचे इश्ट येवन म्हणटाले, जीव आनी जिवीत आसून कसलो फायदो? कश्ट करून वावर करून कसलो फायदो? तुज्या देवाक शिराक. पूण हो मनीस ताचे इश्ट ताका म्हणटाले देवाक शिराक. पूण हो मनीस देवाचेर ओदीक विस्वास दवरता, ओदीक देवाचेर पातयेता आनी आपल्या इश्टांचें आयकना. ते ताका बुजवण दिताले, आदार दिताले आनी हे भाशेन देवाचेर आड वचूंक ताका सांगताले तेन्ना तो देवाचेर आड वचना. तो देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरता आनी देखून तो म्हणटा, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. हो ताचो जबाब. कोस्टतलो तेन्ना हो ताचो जबाब जिवितांतलो ह्या पुस्तकार आमकां आयकूंक मेळटा.
देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं तो अदीक देवाक वाखाणटा. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो कितें म्हणटा, शोक वर्तमान परगटोवंक म्हाका व्हडवीक न्हय पूण एक कायदो. देवाचें उतर परगटप म्हटल्यार म्हाका एक कायदो आनी हांव तें परगट करिना जाल्यार म्हजें कोट्टोंक जाय. तर देवाचें शूभ वर्तमान परगटोवंक आमकांय जण एकल्याक आपयल्यान बावतिजमा दिसा ताणें आमकां एके भाशेन आमकां बानपासांतली सुटयल्या. कसले बानपास? तुमी जाणां हांगासर बालतीम दिता तेन्ना कितें करता? भुरग्यांक बालतीम दिता त्या दिसा कुरीस काडटा कोपलार, जेजू तुजो सोडमोंडार म्हूण उगडास करता. मागीर भितर घेतल्या उपरांत देवाचें उतर आमी आयकता आनी उपरांत बावतिजमो दिता. आनी बावतिजमो दिता तेन्ना ह्या भुरग्याच्या तोंडार कानाचेर कुरीस काडटा आनी म्हणटा एफेता एफेता. एफेता म्हणल्यार उक्ते जावं ताचे कान देवाचें उतर आयकूंक, ताची जीब सुटोवंक उलोवंक. ल्हान आसतना भुरगें उलयना, आयकूंक तितलें येता पूण सजमोना, देखून ताचेर खुरू काडटा आनी म्हणटा एफेता. जशें जेजून बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली, तशेंच तुका देवा बापाचे मोहिमेक देवाचें उतर परगट करूंक, देवाचें उतर आयकून भावार्थ उत्पन्न जावं फावो जावं म्हूण मागता. जशें बागेवन पावलो म्हणटा, हांव शोक वर्तमान परगटिना जाल्यार म्हजें खोटा. तो ज्या जेजूक आमी अनुभवला त्या जेजूक आमी आमच्या जिवितांतल्यान परगट करूंक जाय आनी जेजून केलें तशें आमी करूंक जाय. जेजून वेदांतूय बरें करीत गेलो. पिणे मोतांक सगल्यांक तरेच्या जिन्सां तरेच्या बोळीकारांक ताणें बरी केली. आनी जेजून निमाणें आपल्या शिसांचें जेवणार आसतना आपल्या शिसांक निमाणें जेवण केलें. उडो घेतलो, सोरो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी ताका वांटलो. आनी हे भाशेन मीस हें जेवण निमाणें मोगाची खुणा कशी तो करता आसतना जेवणाच्या मेजा गेलो, उठलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी आमकां देख दवरली. हांवें तुमचे पांय धुल्यात तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुवात, एकामेकाची सेवा करात, एकामेकाक सवें मोग दाखयात. सगल्या सवें अदीक करून पिणे वतां सवें, अदीक करून दुस्मानां सवें, सगल्या सवें ही सेवा दिवंक हो मोग दाखोवंक आमच्यो बऱ्यो करण्या वरवीं बरेंपण विस्तारूंक आमकां आपयल्या. तो जेजून केलें तशें आमी करुया, बरेंपण शिंपणावया, मोग सेवा एकामेकाक वांटुया, एकामेकाक दिवया, एकामेकाचे कोस आग पत्रे लोव करुया, एकामेकाक सगल्या तरेच्या वायटांतली पिडेंतली शिडेंतली सुटका आनी तारण मागुया. तोच हें तारण दिवंक शकता. तरेच जेजूचेर विस्वास दवरून आमी आमच्या जिवितांत येतल्या सगल्या तरेच्या कोश्टांक आडकोड्यांक पिडे शिडेक फुडो करुया, ताचेर पातयेवया आनी तो आमकां बरी करतलो, बेगोणी दितलो. हो साक्रामेंत म्हटल्यार न्हय साक्रामेंत एक संस्कार जेजूक आमी मुड्या सोऱ्याच्या रुपान काळजांत घेतलो. पूण तोच यत्न ताणें कालवार दोंगरार केलो, तोच यत्न आमची पासत
आमी ह्या मिसाचे भेटेन करता. देखून मास इज अ सॅक्रेमेंट, मास इज अ सॅक्रिफायस आनी मीस म्हटल्यार देवाच्या भुरग्यांचें जेवण. बाप्तिस्मान आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी दर एके मिसाचे भेटेन जेजू आमकां आपल्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयता. 2 जेवणां आमकां दिता. एक जेवण देवाच्या उतराचें, ह्या उतरांतल्यान आमकां एके भाशेन वाट दाखयता, आमच्या जिविताक मार्गदर्शन दिता आनी आमचें जिवीत कशे भाशेन चलूंक जाय तें आमकां शिकयता आनी आपल्या जेवणांतल्यान आमकां गोठाय आनी बोड दिता. तर आयच्या दिसा ओके खुशालकायेचो दीस. जशें हांव म्हणटालो आख्खे फिरगोचेक हो दीस जावन आसा खुशालकायेचो. सगल्यांनी भाग घेवंक जाय, सगल्यांनी भुरग्यां खातीर मागोवंक जाय आनी हे भाशेन ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान जेजूची देख घेवया आनी आमी जेजू सारकी जावंक प्रयत्न करुया, जेजू भाशेन जावया. उबी रावया. पास्काचे वातीक पेटोवन आमच्यो वाती आमी पेटयतल्या आनी आमच्या बाप्तिस्माक आमच्या आवय बापायन केल्ल्यो बासावड्यो आतां आमी नव्यान करतल्या. भुरग्यांनो, तुमी धाकटुले आसतना तुमच्या आवय बापायनी तुमच्या नांवान बासावण्यो केलेल्यो. आयज तुमी वाडल्यान तुमच्यान आयज उलोवंक जाता, तुमच्यान जबाब दिवंक जाता. तर ह्यो बासावण्यो न्हवसरूंक तुमकां खुशी आसा? सैतानाक तुमी पाट करता आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक देवाक सोर पदवीदारा बापाक स्वर्गांनी प्रितुमीच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंतवार मारेतान जल्मला, तो आमचे खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जाला, हाका तुमी सोत मानतात. पवित्र आत्मो तो आमचे सोबेन जियेता आनी आमकां सगल्यांक एक करता, हाका तुमी सोत मानतात. ह्या पवित्र जेवणांत जेजूची कूड आनी रगत घेतात म्हूण तुमी सोत मानतात. पेल्याचो मोग केल्या बगर देवाचो मोग करूंक जायना. तो तुमी तुमच्या जिवितांत पेल्याचो भोव करून दुबळ्यांचो आनी गरजेक सांपडलेल्यांचो आनी तुमच्या दुस्मानाचो पर्यंत मोग करतल्यात म्हूण उतर दितात. हो आमचो बावाट, होच पवित्र सभेचो बावाट. तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता सोबे माती पावुया. जेजून म्हणल्यार माग आनी तुमकां मेवतले, सोद आनी तुमकां गावतले, दारार मार आनी दार उगडटले. आनी हो जेजू जेन्ना एकसुरे सुवातेर वचोनूय जायते फावट मागणी करतालो आनी मागण्यांतल्यान बोड घेतालो, करपा घेतालो, मागण्यांतल्यान देवाक एकवटतालो. तर आतां आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमी भुरग्यांनी जेजूचो सदांच काळजांत ताव भोग करूं आनी जेजू
जिवितांत बापाचो आदार मागुया. आमी शेवटाव तो जिशू आमच्या कासार शांती आणि संस्कार हातूंक बाबा लागीं मागया. आयज जेजूक आमच्या काळजांनी घेवन आमकां तयार करतल्या. आमच्या याज्ञिकाक देव संदेशकारांक आनी आमच्या आवय बापाय कुडी आत्म्याची देणी फावो करून बापा लागीं मागया. आमी वडिलांनी सदांच पवित्र पुस्तक वाचून येजूची ओळख आपल्या भुरग्याक दिवंक ताका मोगान वाडूंक गरजेवंताचो हुस्को धरूंक तांकां शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. हो मोगाड बापा, ही आमची खांती मागणी, आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुका जाय जाल्यार त्यो आमकां फावो कर आनी तुजे कृपेन आनी एकामेकाच्या मोगान आनी जेजूच्या मोगान आमी वाडत वचूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्ताक आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो आमचो मोग देवाताय दाखोवन ही दानां उंडो आनी सोरो आमी वेदीचेर भेटयता. मोगान आनी उदारपणान तोच देव याज्ञिकान म्हणलोली जेजूच्या उतरांतल्यान जेजूच्या मासा आनी रोगतान बदलून आमकां परत दितलो. जेजू आमकां खरी आत्मीक घोटाय जावंक ही दानां याज्ञिकाच्या हातार आमी घालुया. वाट आमच्या बावतिस्मा दिसा असली वाट आमच्या आवय बापाय आनी पोदोन मोदोनीन आमच्या हातार घातलेली आनी याज्ञिकान घेयात उजवाड क्रिस्ताचो ही उतरां म्हणलोली. आतां आमच्या काळजांनी येवन हे पेटलेले वाती भाशेन जेजू आमकां संवसाराचो उजवाड करूंक आशेता. हें मनान दवरून आमी ही वाट बापाक भेटोवया.
दोतोनीच्या वावराक दार. दोतोनीचो वाव फुडें व्हरूंक भुरग्याच्या आवय बापायन भेटयलोले दार याज्ञिकाच्या हातांत घालुया. भेटण्याच्या वेळार गायन करूया C35 पेज 43. C35. म्हज्या बाबा म्हणिनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. सोर्वेस्पोराच्या मोगा पासत भो मोगाड बापा आनी रोसनारा हो मुंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे पोरी आमचे असो कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचे पोसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सोबेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारोया सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक तीद वासुया सोर्बेस्पोरा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सौर काड्यांनी सौर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो योन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बोलीचान भेटलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोले ताचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल तलवारां सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र आत्म्या वरवीं हो मुंडो आनी सोरो जेजूच्या कुडी रोगताक वदलतलो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन ताणें कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची ते स्पोरीच्या म्हणटूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली
आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराचे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मुच्या पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. Avartaco goट porgotuja. Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सणवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलोले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नॅरी फेर्रांव कार्डिनल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन तोर दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवन दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वोन्नत आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बावतिस्मान आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी ह्या कुमियाच्या संस्कारान देवाच्या भुरग्याच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी आतां आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाक आमच्या बापाक आमचो आबा बापा म्हूण ओळखून घेवन मोगान गायनांतल्यान ताका उलो मारूया. Shabbat, Soli,
Communion Shultana Abhinaya Kaptileo, D38, page 68, D38.
भुरग्यांक आमी दोनूय रुपान कुमिया दितल्या तशेंच तांच्या आवय तुझे
आमच्या काळजात राहून ये. मोगाळा जेजू, तू आमच्या काळजात पयलेच फावट आयलाय. देखून आमी तुका अर्घा दिता आनी दिनवासता तुजे सारके आमकां मोगाळ कोर. मोगाळ जेजू, आमकां जल्मान हाडून बरी देखील वाडोवन आनी तुका आमच्या काळजांनी शेवूंक आमकां तयार करतले. आमचे आवय बापाय पासो तुका दिन वाजता. आमच्या पाद्रेन आनी देव संदेशकारांनी आमची बरी तयारी करून ताका आमच्या काळजांत घेवन आमकां आदार दिलो. ह्या सगळ्या पासून तुका दिन वाजता. जेजू, सदांच तूं आमच्या सांगातान रावता आनी तुज्या मोगान आमकां पडटा. देखून आमी तुका दिन वाजता. Thank you, Jesus, for all the wonderful gifts and talents you have given me. Jesus, I thank you for being with me always. Jesus, I am so happy that for today onwards, I will be able to receive you at every Mass. Thank you, Jesus, for giving me this lovely gift of you. Jesus, I thank you for coming into my heart. Bless me and each one of us.
प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलय. जेजू स्वामी आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणी खातीर सुफोड कर. होच आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. बसुया. Wait, stop. On behalf of all the parents and our dear children who have received Jesus for the first time in their hearts, I would like to thank each one of you for attending this Mass and praying for our dear children. Thank you, Father Orlan Marcus, for celebrating this Eucharistic Mass. Father, thank you very much for training, teaching, and preparing our dear children for this day. We thank the altar servers and our little angels. Thank you, Bosco, and the choir for making this service more joyful and meaningful. We thank Nailesh and Babu for their help. A big thank you to all the catechists. Thank you, Teacher Roslyn, Teacher Raisa, Teacher Jessie, for training, teaching, and assisting our children. Thank you, Teacher Madeline and Teacher Rina, for your help and assistance during the preparations. Thank you, Janet, and all the others for helping us with the arrangements. Thank you, Tony, for capturing these memorable moments. Thank you, dear parents, and all, for all the trouble taken in training and preparing our children for this special day. Thank you one and all for your help and support for making this occasion a memorable one. I apologize if I have missed out anyone. Once again, thank you all. God bless us all. And as you leave the church, do have a piece of cake to celebrate this occasion with us. Thank you. पयलो कुमियांक येतल्या भुरग्यांक आमची शाबासकी. पयलेच फावट जेजूक तांणी काळजान घेतला. हो जेजूचो मोग सदांकाल तांच्या काळजान ओदीक ओदीक वाडो आनी ओदीक ओदीक जेजूच्या मोगान ती पडूं म्हूण मागता. तशेंच परबीं तांच्या कुटुंबाक आवय बापायक भावणांक सगल्यांक आमची परबीं. तशेंच हेरूय लोकांनी वांटो घेतला कित्याक कुमिया म्हटल्यार एक पिरगोजेची समारंभ. देखून सगल्यांनी ताणें वांटो घेतला. आयच्या दिसा हे भुरग्यां खातीर मागलां, ताच्या कुटुंबा खातीर मागलां, ताका आमी दिनवासता. तशेंच संदेशकारां, आयज संदेशकारांची आमी दोतोन सोंपयता. वरोस दोतोनीचें, पूण दोतोन सदांकाल आमी जाणा जावंक जाय, ती आमी विसरूंक जायना. तर आमची मागणी आनी आमची दोतोनेन कितें आमी शिकलां तो अनुभव आमकां अदीक क्रिस्त करूं. केरे दिनवास संदेशकारांय आमची चड ना, ही फिरगोस ल्हान आनी संदेशकारांय उणी आसा. कोणूय आतां हें वरोस सोंपलें, फुडल्या वर्सा कोणूय दोतोन शिकोवंक येवंक सोदता जाल्यार, संदेशकारां जावंक सोदता जाल्यार हें एक आपोवण देवाची. देव तुमकां आपयता दिसता जाल्यार ताणी येवंक मागता. आनी ताका कितें भाशेन जुनान सान मागीर थोड्यांक फुडें एक वरोस थोड्यांनी शिकयलां, ताका कोर्स करचो पडटलो दोतोन शिकोवपाचो. आनी कोण नवी येवंक सोदता एक वरोस पयले आदीं ताणी हांगासर कॅटेकिस्ट कशी वावरूंक जाय, मागीरूच ताका आमच्यान धाडूंक जाता.
तर कोणी येवंक सोदता जाल्यार नवी येवची आनी कोण आसात ती नवी तांकां आमी कोर्स करूंक धाडटले. परबी सगल्यांक तुमकां आनी आमचे फिरगोचेन आयज ह्या 7 भुरग्यांनी जेजूक शेवला. तो जेजू तुमचो इश्ट करात. फ्रेंड, वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. एक गायन आसा काय बरें, जेजूक आमचो इश्ट करपाचो. भुरग्यांक आमी घोडेन इनामां आसात ती वांटतल्या. आयज सांजे 5 वाजता पीस इंग्लिशीन 4th session of the PBC formation. सांजे 6 ती 8. सोमारा दीस 5 तारखेर 7:30 मीस. 6 तारखेर मंगळारा दीस सकाळी मीस ना, सांजे मीस 5:30. 7 तारखेर बुधवारा दीस सकाळी 7:30 मीस. सांजे 6 वाजता मीस पडटायस कपेलान. 8 तारखेर बेरेस्तारा दीस 7:30 मीस. 9 तारखेर शुक्रारा दीस 7 वरांचेर एडोरेशन फॉलोड बाय मास. सोनवारा दीस 7:30 मीस आनी साल. आनी येता त्या आयताराचे सेशन, निमाणें सेशन आयतारा दीस फादर पावना बिजी आसा, ते आमी सोनवारा दिसा करतल्या 10 तारखेर. 5वें सेशन, निमाणें सेशन सांजे 6 ती 8 सोनवारा दिसा उगडास कोता. परतून चोत्रायदोशी येता तो निमाणो सेशन सॅटर्डे जातलो 6 ती 8. आता तो आयतार साद्या काळाचो 6वो आयतार वरोस बी डे ऑफ गुड हेल्थ एपोस्टोलेट वर्ल्ड डे ऑफ द सीक. जाणट्यांक पिडेस्तां खातीर भेटलेलो दीस. देखून येता त्या आयतारा मीस 8:30 जातले. कित्याक तुमच्या जाणट्यांक पिडेवंतांक मिसाक हाडूंक जाता. कितें मीस तांचे खातीर आमी भेटयतल्या आनी तांकां मागणी दितल्यो. देखून मीस 8:00 न्हय 8:30 जातले. माडामोड करूंक एपोस्टोलेट ऑफ सीक एंड ओल्ड. सांजे 5 वाजता मीस. हेय मिसार आमी जाणट्यांक पिडेस्तांक खातीर मागतल्यो. एनॉयंटींग आसतलें, तांकां तुमच्यान हाडूं येता. गोचे डोनेशन दिल्लें आसा. लिली रिबेरो 3000 रुपया. रेहान शेख 10,000 रुपया. पेंटो एंड जेनिफर मार्शल 5,000 रुपया. कॅडविक फेर्नांडीस 2,500 रुपया. आमी आतां जायते फावट ह्या संस्काराक मान दिवन संस्काराक नमस्कार करता. आनी नमस्कार करपाचो आमचो येदोसो होस्ट आसलो. तो आतां आमकां व्हडले मॉन्स्ट्रांस भेटयलेले आसा. बॉनी डिसोजा आनी फॅमिली ताणें आमकां व्हडले मॉन्स्ट्रांस भेटयला. थंय आमी तातूंत उंड्याच्या रुपान जेजूच्या फुडें रोगताचो संस्कार दवरून भोजवण करूंक आनी समोरोपणी करूंक दिल्लो आसा. तांकां आमी दिनवासता. तशेंच पॅरीश बुलेटिनाक कोणें पट्टी फारीक करची आसा ती करची वर्साची. तशेंच पट्टी फारीक करता 1200 वर्साची ती कोणें फारीक करूं ना जाल्यार फारीक करची. आमी बुलेटीन काडलो आनी आतां निमणो बुलेटीन येवचो आसा. फेब्रुवारी मार्च ह्या बुलेटिनाक कितें दिवपाचें आसा तें आयच्या दिसा निमाणो दीस दिवंक मागता. ह्या दिसा भितर कितें जावं एडवर्टीजमेंट जावं तुमची मिसांव घालपाची आसा वर्साची, 2 वर्सांची, 3 वर्साची, ह्या फुडल्या 2 म्हयन्याची तुमच्यान दिवं येता हॉस्पिटला लागीं. खेरीत आमचे दिनवास आमच्या संदेशकाराक दिसपोटी ह्या भुरग्यांक दोतोर शिकोवंक आयले आनी कोयरांत वांटो घेतलो आनी सगळे बरे भाशेन आयची मांडावळ केल्ल्या खातीर
आमची शाबासकी आनी दिनवास बरी करून आमची रोजलीन आमच्या भयणीन नांव घेतलें आमची संदेशकारां वावुरल्यात आनी आमचे संदेशकाराचे वडील म्हटल्यार आनी सगळीं आसात तितलीं संदेशकारां आयज आयल्यात वांटो घेवंक तर तांकांय आमचे सगळ्यांक दिनवास हो बरो वावर दोतोनीचो ती करता आनी ह्या वावरा खातीर तांचे आमी आतां उपकार आठयतले. आतां आमी आमच्या कोमयां गेल्लेल्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट्स आनी सोविनियर दितल्या. मागता फादरा लागीं आमच्या सगळ्या भुरग्यांक सोविनियर आनी सर्टिफिकेट्स दिवपाक. आनी कामाचो Velisha Lobo, Suizel Rodriguez, Stephen Dennis, Joshua Coelho, Luis Barreto, Joash Pereira, आयज आमच्या दोतोनीच्या वरोस सोंपता. वर्साचे सुरवातेक आमी भुरग्यांक 3 इनामां दिवंक थारायलेलीं. पयलें रेगुलर एटेंडन्स, दुसरें बेस्ट मेंटेन बुक, थर्ड बेस्ट ग्रोथ प्लांट. सो फॉर रेगुलर एटेंडन्स ग्रुप 1 सेबी टेनिस. Group 2 Stephen Tennis. Group 3 Fabian Rodriguez. Group 4 Joanna Pereira. Group 5 Oswald Rodriguez and Joshua Diaz. Group 6 Leon Rodriguez and Melvin D'Souza. For bench maintain book, Group 2 Suizel Rodriguez and Anika Mashor. Both go.
you. Best Plant Growth, Group 4, Nathan Das. Thank you, Father. उभी राहूया. किरीट आशीर्वाद तुमकां दिता, हो आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बांदायात. दोन एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. आमीन. सोम्या जेजो, आमचें जिवीत जावंक ना. सोर पदवेदार देव कोणवडायेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. बाबार्थाचे शिकोणेंत तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या खोर्न्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलून व्हरूं आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून येयात. जेजू सारकेली जावंक जेजून केलें तशें करूंक तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन करतले. R10 page 179. R10. Amen.
Ulultana, Jesus,